leaders, including taxi fellows, आम्ही only draft notification. It is a draft of a notification. What is our intention? म्हणजे आमकां कितें जाय सगळे एपार आयिल्ले कशें येवपाचे कशें बसोवपाचे आमी तांकांय कॉन्फिडन्सान घेतलेच सगळे स्टेक होल्डरांक घेतले सद्या आमचें कन्सल्टेशन चालू आसा विथ डिफरंट बॉडीज ऑफ इंडस्ट्री पीपल इन टुरिजम ट्रेड कॉमन मॅन म्हाज्या डिपार्टमेंटाचे लोक प्रत्येक कडेन वचोन म्हाका फीडबॅक दिता आमी परत डिस्कस करता डायरेक्टर येता म्हाका फीडबॅक दिता अंडरस्टूड न्ही हांव आतां कितें फीडबॅक आहा आनी कितें हांव तें ओपनली हांव सांगपाक सोदना तेजेर रोखडें आनी रिएक्शन जातलें देर इज टायम टील 20th of June हे सगळें आमकां फीडबॅक मेळटा तेन्ना योग्य कितें डिसिजन तें आमी घेतले इट इज नॉट दॅट इट इज फायनल आतां तें आमी नोटिफाय केलें आनी फाल्यांसून जाल्ल्या भाशेन ते तेंचे म्हणजे वागणूक जावपाक लागलेले आसा विच इज नॉट करेक्ट ते कितें म्हणटा गोंयकाराचो टॅक्सीचो धंदो काबार जातलो भायले वयल्यान गोंयकारांक बऱ्या पडटलें इतलेंच हांव सांगपाक शकता खात्रेन सांगपाक शकता तेंकांय बऱ्या पडटलें तेय गोंयकारूच ते कितें भायले ते उलयता ते पयलींसून तेंचो एक स्टँड आहा एप टॅक्सी आमी एक्सेप्ट करपा ना एप आमकां नाकाच अशें जावपाक शकता म्हाका एकूच सांगा मरे आतां इतले बरे शोरूम आहा पणजेन लोकांनी ऑनलायन ऑर्डर करपाचे वस्तू बंद केले स्विगी आसा घरा कडेन जेवण पावयता रेस्टॉरंटां बंद जालीं अशें हे भाशेन ह्यो गोश्ट्यो एवरीथींग टुडे इज अवेलेबल ऑन एप आनी यू कॅन इट इज अल्टिमेटली यूज ऑफ टॅक्नॉलॉजी आय एम रेडी फाल्यां ते तरी म्हाका सांगता भायले कोणा दुसरे एप ऑपरेटर एक मायल्स आहा तो आसूं हेर कोणा हाडनाका आमी आपलो एप काडटा हांव वयल्यान सांगलां तांकां ओपनली हांव तुमकां फायनान्स करता म्हूण I will finance you, get your own taxi app and you operate. We don't want to come in the way. All that I want is technology should be adopted. There should be some record, point to point, safety of tourists, locals traveling in taxi, buses, everything is important. And data is most important for future planning. इतलेच हांवें सांगलां. ते अशें दाखयता as if we are forcing something on them or that we are opposed to them. Ultimately they are the biggest stakeholders. तांकां कन्सल्ट करपाकूच आमी करतले अजून टायम टील 20th Sir, but they are saying it's not feasible in Goa. पळय हांव एक सांगता म्हाकाय ते लोक येवन मेळ्ळा कॉमन टॅक्सीमॅन पळय आसा दे आर ऑल इन फेवर पूण उलोवपाक भिता तेंचे मेन कोण मुखेल ते फुडें सरून वाग कशें वागतात तांकां हे कॉमन मॅन कॉमन टॅक्सीवाले आहा ते भिता हांव स्पश्टपणे सांगता आनी हें खंय तरी काबार जावपाक जाय बट वी वील टेक देम ऑल्सो इन कॉन्फिडन्स बिकॉज दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर न्ही they should only tell me how they will adopt the technology. Sir, but they are saying the taxi is not feasible. It cannot see. Can it be the case? म्हाका एकूच सांग can it be the case? गोंयान म्हणल्यार ॲपूच नाका आहा तो सगळ्यो ॲप काडून भायर उडया आदलो सिस्टम चलतलो हें जाता मिटर घातले ना तुमी ॲप पळय मिटर घायलेले TTAG कोर्टान गेल्ले कोर्टान आदेश दिल्लो तेणी आपले कुसेसा विचारपाचे एक टॅक्सीवाल्यान तरी मिटर केन्ना यूज केला जाल्यार खरें म्हणटा ते TTAGन कोर्टान वचपा जाय आसलें कंटेम्प्ट म्हूण आमकां ते सांगताले गव्हर्मेंट शूड फायल अफिडेविट इन द कोर्ट गव्हर्मेंटान वचोन सांगपा जाय ते यूज करना आमी कितें सांगतले कोर्टान ते गेल्ले आदेश दिल्लो कोर्टान दिल्लो तेणी वचपा जाय की वी एन्श्योर्ड दॅट मिटर्स केम बिकॉज दे शूड बी फेर्स वीच शूड बी रेग्युलेटेड मिटर कित्याक लागून घायलेलो बेश्टो घालपा जाय म्हूण शोपीस घातलेलो की फेर्स रेग्युलेट जावपा जाय ओवर चार्जींग जाता म्हणून ओके इट हॅज नॉट वर्क आतां आमी कितें केलां दोज हू आर ऑन एप दे डोंट हॅव टू पूट मिटर आय ऑलरेडी नोटिफायड दॅट पॉलिसी हें सगळ्यांक खबर ना जाल्यार सांगता पण कितली वर्सां चलतली तुम्ही म्हणटा कितली वर्सां अशेंच चलता तुम्ही म्हणटा की कॉन्फिडन्सान घेतलें ना दे वील हॅव टू फॉल इन लायन टायम इज रनिंग आउट हें सोदां काल उरपाना वन्स फॉर ऑल इट हॅज टू अटेन क्लोजर दॅट्स वाय आय हॅव नोटिफायड एंड नोटिफायड मीन्स इट डज नॉट मीन इट इज फायनल आय एम एमेनेबल टू सजेशन्स फ्रॉम देम हाउ दिस प्रॉब्लेम इज टू बी सॉल्व भूषण एक कमेंट केला की रेंट बाईक आनी रेंट कार ताका लागून एक्सिडेंट चड जाता आनी ताका लागून हेचो बिझनेस यू आस्क हिम सी दॅट यू प्लीज आस्क हिम आय हॅव आयक दॅट यू प्लीज आस्क हिम हाल्ली एक मिटींग मान्य मुख्यमंत्र्यान घेतलेली हांवूय आशिल्लो आनी आमी रेंट अ कार रेंट अ बायक एक स्पश्टपणे स्ट्रॉंग डिसिजन घेयला नो मोर लायसन्सीस फॉर रेंट अ बायक रेंट अ कार नंबर 1 ते कितें करताले आमचे थोडे ऑफिसर तेजे शिवाय फ्रँचायजी म्हूण दिताले
फ्रँचायजी म्हूण दिताले ते सुद्दां आमी बंद केलां आनी RTN मिटींग घेतला STN मिटींग घेतला एक सुद्दां रेंट अ कार रेंट अ बायक दिवना काय करता आमी कॅन्सील करपाक फाटीं रावपाना कित्याक ते पार्किंग प्लेस एक कडेन दाखयता पूण पणजे पयल्या सगळे कडेन म्हणजे नाका थिंगा पार्किंग करता म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीन एअरपोर्टा कडेन लोकां पणजे भायर सरपाक मेळना तशेंच थिंगाय लोकां एअरपोर्टा कोणा घरा आहा तांकां भायर सरपाक मेळना दिस इज नॉट वॉट रेंट अ कार इज टू बी दे हॅव टू हॅव देयर ओन पार्किंग डेडिकेटेड पार्किंग which they have flouted the rules of giving rent a car, rent a bike. Therefore, action will come. So you said the transport department is Definitely. Accident is chod jata. That is a separate decision which also we will be taking very consciously. कित्याक उठसूट एक दीस एक अनाउन्स केलें दुसऱ्या जालें सो वी आर टेकिंग अ वेरी कन्सिडर्ड एंड आफ्टर इवॅल्युएटिंग प्रोज एंड कॉन्स आमी डिसिजन घेतले पूण सद्या जे कोणाचे पार्किंग ना बेश्टे दाखयला आनी लोकांच्या घरा फुडल्यान पार्किंग करता आनी जे आमकां रिपोर्ट आमचे ऑफिसरां कडसून येतले आमी स्ट्रेट अवे कॅन्सील करतले So you also mentioned that the transport department is the responsible for all this mess. Babush mentioned it. कोणचे Transport department is responsible for all this mess. See, I don't want to get into that. If somebody speaks out of turn and somebody speaks what he feels he should speak, I don't want to get into that.